Start करू sister. Oi baba कर. Okay. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, amen. मोगला बाबा हांव तुका काळजाची खोला येतना आर्गां दिता हो आयचो बरो दीस तुवें आमकां दिलोले मा तुका जेजू होली स्पिरीट दिवास तुका ह्या आयच्या दिसा आसत हो तुवें आमकां हांगासर सगल्यांक केलोले हो बरो दीस दिवन आमकां सगळ्या भयणांक हांगासर एकठांय केलोले हे तुजें उतर आयकोंक आमच्यो टेस्टिमनी सांगोंक आमच्या मोगाच्या बापा आमच्या जिवितान कितल्यो मिलाद केल्या त्यो आर्गां जेजू तुका आयच्या ह्या आमच्या भावा पासून हे भावाक तुवें उजार केलेल्या ह्यो भाव तुवें बी आमच्या काळजान घालतलो ते बी आमी सोजमोन घेवन ते दुसऱ्याच्या काळजान लावूंक पवित्र आत्म्याक तुजो आदार आमकां जाय तुज्या बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना आबा बाबा तूं कितलो बरो आनी आमी तुजें जाय तें शिकोवंक सोदता बाबा विन्सेंटाच्या तोंडांतल्यान जेजू हे आमचें सेशन सगळें बरें केलें आनी इजी केलें म्हूण हांव तुका आर्गां दिता आबा बाबा जे बी सुरवातेक संवसारांत आसले ते बी जेजू ते बी मनीस जावन आमच्या मदत रावन आमकां सुटका दिवन गेलो म्हूण हांव बाबा तुका आर्गां दिता आमकां शिकोवप पवित्र आत्म्यान पाठयलोल्या जेजू हांव काळजांतल्यान आर्गां दिता मोगळा बाबा ह्या आयज आमच्या संवसाराचेर जायत्यो राशियाचेर वा युक्रेनाचेर जायते उद्रुश्ट उपरासनाचे सूट ह्या राशियाचेर हे सगळे बरे भाशेन पीस जालो म्हणून आमी सोत मानता जेजू हे सगळे वर काबार जाले म्हणून जेजू आमी सोत मानता जेजू थँक यू जीसस हे हांव मागणें करता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. 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 Praise, Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Chal bye, Avila. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिलाय तेच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनी पोंदाक आनी सगळे धोतरेर तूं आमचो रोचनार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता मोगाल बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताज्या नोश्त्याक शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेस कोत्ता जेजूचें पवित्र रगत जें कुर्सार आमचे पासत वारोल्लें त्या ओमळीत रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हें मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन Amen. 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 आमेन Praise God. आता कोणांगे टेस्टिमनी आहा जायतें केलां देवान तुमचे पासत न्ही यो बाय एंजेलिना Praise God. Praise God. Hello?
या सिस्टर ओके मगे मामी न्हू तीन बोन्ना जाली ते हाय ब्लड प्रेशर जालो आनी 2 दीस पयलीं ताका एडमीट करपा पडली डॉक्टर सांगपा लागले सगळे रिपोर्ट बीन करपा पडटा म्हण सो पूण आमकां देवाचेर विश्वास आसलो आनी ती बीन देवा उतरां आहा तर आम ते सांगलें फकत देवा अर्घ दीत राव आनी आम कितें चोवपा जाय तें आम उलयत रावलीं जेजू नांवान आनी सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले आनी आयज ते डिस्चार्ज मेळ्ळा ते सगळे बीपी बीन सारको आहा आनी आयज ते डिस्चार्ज मेळ्ळा आनी जेजू आर्गां हें फकत जेजून केला सगळें आनी जेजू नांवाचेर आमकां जैत मेळ्ळा Praise Jesus. आर्गां तुका जेजू Arkan Jesu. Thank you, Argan Jesus. tuka Jesu, wakhani tuka Jesu. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. थँक यू जीसस आणि कोणागे हा किती Praise Jesus. प्रेज जीसस सुकर सांग बाबा देव बरी सांग सगळ्यांक देव बरे सांग तुकाय Tukai di देवाक Deva. देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक दिन वासना आनीक आर्गां माझ्या जिवितांत न्हू जायत्यो मिलाग्री दिसांनी माझे सदांच लायफूच सारखें मिलाग्रीचें फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार ते देवान म्हाका आयज बरो भलायकीन दवरला ती व्हडली मिलाग्र दुसरी म्हणटा ती पेट्रोलाची टांकी हाल्ली पोतच्या हिस्साक पेट्रोलाची टांकी भरली ती व्हडली मिलाग्र आय बिलीव इन दॅट हांव त्यो बिलीव करता मिलाग्री म्हूण आनी जे म्हण म्हाका दिन आसतना दवरूंक ना देवान आमकां चारूय जाणांक भुकेन दवरूंक ना देवान आनीक कसलेंय कितें प्रश्न येयले कितें जाल्यार देव हें करता मिलाग्र म्हणल्यार ती टांकयेची म्हणजे हेची म्हणटा ती पेट्रोलाची पयर हांव मांडे वचोन आमचो एकलो शेजारी आहा तेका हिंगा वता मडगांव वता आनीक तळार पेट्रोल घाल्या मागीर पेट्रोल घातली मागीर म्हाका विचारलो तूं वचपा रामळे कडेन हांव मार्ग हिंगा पेनजीम बी वचत आनीक काल पेनजीम ते सायडीन गेलो सगळ्याक भोंवून येयलो आनीक ती टांकी म्हणटा उरली पेट्रोलाक बरी आता म्हाजी ती डिओ आनीक हें जालें म्हाका सगळें आनीक हांव येयलो आनी आयज आमी पोत्तून मडगांव गेले हांव मडगांव पोत्तून तो विचारता म्हाका पोत्तून पेट्रोल घाल हांवें नाका रे पेट्रोल आहा रे आनीक तो म्हणपाक हे ना म्हळ्यार पेट्रोल आहा ती फूल करया म्हळ्यार पेट्रोल पोत्तून आयज फूल केल्या सो देवाक आर्गां दिता ह्या वस्तू पासत कित्याक ह्यो वस्तू न्हू देव म्हाका जायत्या देड्यांनी भरता कित्याक आयज म्हाका कसलीच घास्ती काडपाची गरज ना फकत हांवें दुसऱ्याचें बरें चिंतपाचें दुसऱ्याचें बरें देवाचें उतर पुरगटपाचें म्हाजे कडेन जाता ते भाशेन आनीक तें केलें म्हणटकूच म्हाका म्हाज्या घरान हांवें तें पळयलें ही मिलाग्र ह्यो मिलाग्र्यो हांव म्हाजे सदांच मिलाग्री दिसान दीस हांव कित्याक लागून म्हणटा हें न्हू आमकां दिश्टी पडना आयज जेवण दिलें जायते जाण भुकेन आहा जायतो लोक भुकेन मेल्या जायत्या जाणांक सुसेग ना घरान म्हाज्या हांव सुसेग आहा आयज कितें तरी आहा आमचे कडेन देवाक आर्गां दिनवास ह्यो म्हज्यो मिलाग्र्यो आनीक सदांच म्हाका देव मिलाग्रींनी भरता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस Thank you, Jesus. Argan, Jesu Kargan, Jesu Kargan. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. आणि कोण हा Praise Jesus. Praise Jesus. Sister how did that? Oh, go Baba Flavia. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड मिगे चोडवागे स्कूल स्टार्ट जालें लास्ट वीक सगळ्यांगे गोंय स्टार्ट जालें स्कूल आनीक मागीर तें 3rd स्टँडर्ड आहा आनी तें एकदम डिसअपॉयंट जालें स्कूल स्टार्ट जालें 2 years बरी वेकेशन जाली तेंगेली सो आनी तें बरें सॅड आसलें आनी आमकां मातशें सॅड जालें की आतां तें न्यू इयर सावन येता वर्सा परफॉर्मन्स करूंक जाय जालें कितें आनी तें स्टार्ट केलें बट देन हांवें चिंतलें की ना एश कोन्न चिंतून नाका लेट्स लायक तेका आमी मागीर डिस्करेज कोतली म्हूण एश कोन्न तेंय मागीर एनकरेज जाता म्हूण घराक बसपाक Yes. मागीर आमी तेका सांगलें की बेबी फर्स्ट ऑफ ऑल थँक द लॉर्ड दॅट यू हॅड सो लॉंग फॉर यू वर एट होम तूं घरा आसलें यू गॉट अ गुड टायम एंड नाव यू आर गेटींग बेटर टायम टू बी वीथ युअर फ्रेंड्स स्टडी वीथ युअर फ्रेंड्स हिंग घरा एकलें कोत्तालें इट वॉज नॉट सो मच फन म्हणून आनीक मागीर तें रेडी जालें
आनी फर्स्ट डे गेलें तेका पोतून ते मातशें सॅड आसलें, रडपाक जालो ते गेलें इस्ला वचोंक नाका म्हूण. But तेका उगडास केलो, Holy Spirit is within you, you will have a good time in school, you will study well with friends म्हूण तेका उगडास करीत रावलें. आनी ते मागीर तें अग्री जालें वय मम्मी म्हणून. आनी बरे भाशेन इस्कुलाक गेलें तें आनी वेन तें येयलें तेदोन पोतून वेरी हॅप्पीशी येयलें. हांव प्रे करीत रावलें. आनी ते कोंकणी तेगे एकदम डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आनी तें 2 वर्सां घराको आसलीं म्हूण तें सगळें इसरोलो तें रिडींग. आनी टू बी ऑनेस्ट घराको आम चड फोकस करूं ना. सो मागीर तें वयता सांगिल्लें की एग्जाम्स आहाय म्हूण आतां 2 दिसांनी. सो म्हाका काणकोण मातशें टेंशन येयलें. एट फर्स्ट टेंशन येयलें की आतां कितें करपाचें, कित्याक कोंकणी नथींग शी नोज म्हूण. मागीर आमकां उगडास केलें की होली स्पिरीट इज विदीन अस आनी कांय इम्पॉसिबल ना. इफ द होली स्पिरीट इज विदीन अस देयर इज नथींग दॅट इज इम्पॉसिबल. तेकाय सांगत रावलें आनी देन तेंय मागीर शी वॉज कॉन्फिडंट. आनी तेगे टिचर म्हाका मेळ्ळी आज इस्कुलान म्हणून लागली ओलिविया हॅज डन वेल इन हर एग्जाम्स म्हूण. सो आय एम थँकिंग द लॉर्ड की 2 एग्जाम तेगे बरे भाशेन जाल्यो आनी नथींग शी हॅड लर्न. वी वर ऑन 0 फ्रॉम 0 टू तें लर्न सगळें करून गेलें. सो जस्ट वॉन्ट टू थँक द लॉर्ड, थँक द होली स्पिरीट that the Holy Spirit helped my daughter to do well in her exams. So just thanking the Lord for everything, that it was not a tough time for us. It looked tough, but then we overcame it with the help of our good God, good and almighty God. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus karga. Praise God. Jesus. Praise Praise Jesus. God. Praise God. Praise Jesus. Well, I had something to say. एकली बायल म्हाका दिसत ती मद्रासची ओ बेंगलोरची म्हाका खबर ना. सो ती म्हाका मेसेज म्हाका तिची म्हणजे हांव ती वळखना पूण यू नो मॉर्निंग त्यो मेसेज धाडटाय ती गुड मॉर्निंग. सो sister, please talk to me. So I reply Kilna. So then she says, I'm really in so much pain, I can't get out of my bed, please call me. Apna call kor huichi to language huinchu ulayta na sister apon English ulayt madpa lagले tu uloy mokade. So I म्हणले okay. So when I had time I फोन केलो आनी सांगिल्लें तिणी म्हाका सांगिल्लें आमी एक पाट खंय आय फॉरगॉट अबाउट इट, म्हाका उगडास ना. सो हांवें सांगिल्लें बरें एक पाट रोजार केलो न्ही तेदोन तुका हांवें देवागे खबर सांगिल्ली. ती देवागे खबर तूं कित्याक विसरली? आतां तूं पोतून कित्याक रोजार कर म्हणपा लागली? सो तुवें तें पोतून ते पाट सांगलो तें तुवें चिंतपा जाय आसलें. सो एनीवे ती जायती साफर जाता म्हणटा ती बेडाचेर आसलेली. सो हांवें म्हणलें पयलें एकू उगडास कर, तुका तुवें फकत उगडास दवरपा जाय. तो मेल तो कोण तो ते देव बापान आपणागे पुता आनी तो पूत येवन फुरसार तुजे पासत मेलो आनी तूं सोतमान दिता न्ही. ओय सिस्टर सोतमान दिता पूण मागणी कर, रोजार कर पोतून म्हणटा रोजार कर. हांवें म्हणलें मुगे जालें ना, तूं म्हाका उलोवपाकूच दिना म्हणलें. सो एक जालें तें ओय तें जालें पूण तरी म्हाका कित्याक दुयेंस जाता म्हणटा. सो हांवें म्हणलें दुयेंस कित्याक जाता. मागीर आमी तिका पयलें हांवें 1 पीटर 1 पेद्रू 2:24 सांगिल्लें आनी बायबल मेळना तिका. ती थिंग उबी रावन रोजार कर म्हणटा पूण तिगे बायबल सोदूं मेळना. हांवें म्हणलें तुगे बायबल हाड, हांव तुका रावतां. तूं बायबल हाड पासून रावता आनी तूं बायबल उगड पासून रावता. सो तिका वाचून लायलें इंग्लिशीन 1 पाटी 2 पाटी आनी मागीर वाचिल्लें म्हणटरी तुका बेसांव जालें, तुका बरें जालें, तूं ना देव बरो करतलो पोतून तेंच. एनीवे तो एकूच स्क्रिप्चर घेवन पोतून विचारलो. मागीर आनी मातशें रावन म्हणलें मागीर पोतून म्हाका कित्याक दुयेंस जाता पोतून हितू दूख जाता. सो हांवें म्हणलें जॉन 10:10 म्हणलें तो चोर कित्याक येता तुका मारूंक निसंटोण करूंक आनी तुजो दुयेंस करूंक. पूण जेजू कित्याक आयला तें म्हणलें. पोतून वाचपा लायलें. 2 जालें कळ्ळें. मागीर तिसरें तिका
मार्कू 11:23 आनी म्हणलें आतां तुका चोयला तुगे कुडी कित जातें व्हडले व्हडले दोंगर तो दोंगर तुका जेजून म्हणलें आतां तो दोंगर काडपा टायम जालो हे भाशेन सांगिल्लें तिका हा अरे आमी उलयत म्हणल्यार ती बाबली जाली आनी सुमन जालें म्हणपा लागली आयज आपूण चलून आयले म्हणपा लागली ती कितू खुशाल जाली पोतून सिस्टर प्रे फॉर मी म्हणनाय हे तुका नॉलेज मेळटी तुवें सामकी ड्रील कोन्न ती तोकल्यां घालपा जाय कित्याक तोकल्यां घालपा जाय कित्याक तो तुका पोत्तून येतलो अटॅक करपाक आनी दुसरी कोणूच तुजे बगले येन तुका इंचाता चोय आज म्हजे जिवा बरें ना म्हाका हें जालां म्हाका तें जालां तुका सांगत तें न्हू तें तुका सांगलो तें उतर तुवें दुसऱ्या दिवपा जाय तेन्ना तुका तुगे मासल घोट जाताय म्हणलें सो तुका म्हणलें दाखले उतरांनी बरोवपाक कॉमेस केल्या पुरो तें तुका हें जातलें सो हांव न्हय ती एकली रावता घरा वो कितें जात जाल्यार सो ती एकदम खुशाल जाली आनी हांवें तिका चोयलें ना होरी पूण तिगे आवाज आयकिलो तिन कॉमेस कितकोन कॉन्वर्सेशन केलें आनी काबार कितकोन कॉन्वर्सेशन केलें आनी म्हाका एकदम आय वॉज व्हेरी जॉयफुल मुगे खाडीज एकदम खुशालकायेन भरलें ते फकत तीन आपणागे तोंड उगोवन तें उतर वाचिलें आनी तिका तें उतर तिका ती नवसोडणी जाल म्हण तिगे मोनाची सो दॅट इज माय ग्लोरी टू गॉड प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Jesus Karga. Jesus Karga. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Jesus. Praise So, Baba, Senora, आमी रिकॅप करूया बाबा. जेजू कारगा सिस्टर सगळ्यांक Jesus Karga. Jesus Karga. गेले बुधवारा भयण एफ्रेमान आमकां देवाचे उतराचेर मार्क 4:35-41 हे वडीचेर समजोवणी दिली. तेच दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें कोलतोडी या आनी ते लोकांक सोडून ताका असलो तसो होड्यांत व्हेलो. तेच बरोबर आनीकूय होडीं आसलीं तेन्ना एक मोठो जोडपो सुटलो आनी ताणें लारां होडयाचेर फुट्टालीं आनी होडें उदकान भरूंक पावलें आनी तो आपूण वाऱ्याची उश्याचेर न्हिदलोलो वेरेची उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठून म्हणलें गुरुजी आमी मोरतांव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्या म्हणलें गुपचूप थंड जा आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें तुमी इतले भिजूड कित्याक आजुनूय तुमकां भावार्थ कसो ना. तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले हो कोण म्हूण जायत तो वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. हे देवाच्या उतरांत आमी पळयलां जेजू कशें मोड थंडायता. आमच्या सगल्याच्या जिवितांत आमकां कसली ना कसली वादळ मोडां आसतलीं. उचांबोडाय प्रोश्ट तुफानां आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्यांत आसतलीं. पूण हे वादळ मोडा वेळार आमी भियेतात. कितें आमी कोत्तेल्यांव खंय आमी वेतेल्यांत कोण आमकां आदार दितलो कोण आमकां हे वायटांतलो सोडयतलो आनी जायती भिरांत आमच्या काळजांत येता. पूण हे तुफानाच्या वेळार आमी एकटीं आसता काय? देव आमकां एकलोच सांडटा? ना, देव आमकां केन्नाच एकलो सांडिना. जेजून म्हणलां संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो
आमकां दुसरी सुमोर्ती 2031 वोर्ड 8 हातूंत आमकां दिसून येता. सोर्वेस्पोर तुज्या मुखार चलतलो, तो तुझे बरोबर आसतलो. तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भिवू नाका, आंग काडू नाका. देव आमचे बरोबर आसता, आमचे बरोबर चलता. हांव तुका केदीन सांडिना, भिरांत हाडी नाका, आंग खाडी नाका. आमचे जिवितांत तुफानां उचांबोळाय येतूच आमी सगलीं भियेतांव. देवाक आमी उलो मारिनाव. आयज आमकां सगल्यांक जेजू विचारता, तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतलें देवाचें उतर आयकताव, मागणी करताव, अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? जेजू आयचे हे देवाचे उतरांत आमकां कशें जैत व्हरूंक जाता तें आमकां शिकयता. कशें आमी वादळ, तुफानाचेर, प्रश्नाचेर जैत व्हरूंक जाता तें आमकां शिकयता. मार्काचे 4:22 वोड 13 हे वोडयेंत आमी वाचलां जाल्यार आमी पळयतल्यांव दिसभर जेजू दर्याचे देगेर होड्यांत बसून आपल्या सिसा बरोबर तशेंच हेर लोकांक देवाचें उतरा वयर तांकां शिकोवन दितालो. जेजू तांकां वोंप्याची वोपार सांगता. देवाचें उतर एक बियाक सोर करून कशे परी हें बी शेतकामती हें बी शेतांत वोपता आनी कशे परी दुसरे दुसरे जमनीर पडोवन बी पीक दिता तें सांगता. देवाचें राज कशें वाडटा तें तांकां शिकयता. ही शिकोवण आयकून जायतो लोक घरा परतता. पूण भोव थोडो लोक सिसाचे बरोबर जेजूक सांगता, आमकां ही वारेची समजणी दी. पूण तेच दिसा जेजू तांकां सांगता, आमी पोलतलीं या. इतले सीस तोकलोले जेजूच्यान दुसऱ्या दिसा सकाळीं वचोंक जातालें पोलतोडी. पूण तेच दिसा जेजू पोलतोडी कित्याक वेता काय? आमी तर माथ्यू, मार्क आनी लूक हे तिनूय शुभ वर्तमान पळयलें जाल्यार हे शुभ वर्तमाना फाटल्यान जेजू एक मेडो आत्मो आसलो मनशाक सुटका दिता. मेडो आत्मो पिडापीड दितालो, रातचो बोबाड करतालो, दिसाचो लोक ते वाटेन वचूंक भियेतालो. ताका सांकड्यांनी पासून बांदून दवरलो जाल्यार तो सांकड्यो तोडून लोकांच्या आंगार वेतालो. जेजूक ही खबर कळटा तेन्ना जेजू तेच वेळार निर्णय घेता आनी पोलटोळी वेता. गुरुजी तूं खंय वेता, कित्याक वेता? पूण त्या जेजूच्या उतराक पाळो दिता. आमी आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत कितले देवाच्या उतराक पाळो दिता काय? देवाचें उतर आमी आयकता तें आमच्या जिवितांत आमी कितले पावटी पाळटा काय? जेजू पोलतोडी वेता तेन्ना व्हड्यांत बसून दर्या शांत आसलो आनी जेन्ना हें व्हडें दर्यांत मोदेका पावता तेन्ना अकस्मात दर्यांत वादळ, मोड, तुफान सुरू जाता. ल्हारां चारूय वाटेनी व्हड्याचेर मारतात आनी सीस तें पळोवन भियेतात. आमी पळयलां आसतलें व्हड्याक हायट आसना. जेजूचे सीस कारबी आसले. तांणी जायते तुफानाक फुडो केलो आसतलो, पूण हे तुफान पळोवन ते भियेले. कित्याक असलें तुफान तांणी केन्नाच पळोवंक ना. आनी ते म्हणटात, गुरुजी आमी मरतात. आमी जाणाव जेजू मनीस तसोच देव. जेजू मनशा सोयब्यार उशाचेर न्हिदलोलो. अकस्मात हें वादळ कशें आयलें काय? कोणें धाडलें काय? हें जावन आसा सोयेचो
आकर्षण सैतान जाणा आसलो जेजू येऊन हे मनशा वेलो आपणाक काढून उडयतलो म्हणून आमी फुडें मार्कूचे 5:22 वाचले जाल्यार आमकां दिसून येता तो मेळो आत्मो लश्कर आसले तो एकलो नासलो म्हणल्यार 6,000 वयर आत्मे ते मनशाचे भितर असले आणि ते मनशाक ते पिडापीड दिताले आणि मेळो आत्मो जेजूक वळखता मार्क 1:23-24 तो म्हणटा जेजू नाजारेतकार आमचे लागीं तुका कसलें काम आसा म्हजो तूं भस्म करूंक तूं आयला कितें तूं कोण तो हांव जाणा म्हणटा तूं देवाचो पूत आमी जायते फावटी जेजूक वळखूंक विसरता पूण सैतान सांगता तो देवाचो पूत म्हणून सैतान धांवन येता आनी म्हणटा जेजू भो व्हडटे देवाचे पुता म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा आनी तो जेजूच्या पांयां पडटा आपणाक तूं दोगडाय नाका सैतान जाणो आसलो जेजू पलटोळी येवन आपणाक तो दोगडायतलो म्हणून आनी तो पयलो जेजूक आनी सिसांक तो वादळ धाडून दर्यांत मारूंक सोदता जेन्ना ते तुफानाक सांपडलोले तेन्ना सिसाची परीक्षा जावन आसली जेजू ओगीपणी पळयतालो सीस कितें करता ते जेजू सिसाक म्हणटा जेजूचे सीस म्हणटात गुरुजी आमी मोत्ता तुका कांयच पडोंक ना तूं सुसेगाद न्हिदला ते जेजूचेर शीण कोत्तात हे परीक्षा वेळार हे तुफाना वेळार सीस विसरले जेजून शिकोवन कशी उजार करूंक जाय कशे वेव्हारांत घालूंक जाय ती ताणें पळयल्या जेजून कुड्ड्यांक नदर दिल्या मोन्याची जीब सुटयली खोडीकारांक जेजून नितळ केले आरेक सांपडलेले मनीस चलताले मेळे आत्मे जेजून काडले आनी इतले मिलाग्रे पडोवन पासून ते जेजूचेर शीण कोत्तात ते भियेतात कित्याक तांणी जेजूक वळखोंक नासलो देवाचो पूत म्हणून ते नॉको आसले घडये ते जेजूक एक कार्पेंटर म्हूण वळखताले हो थेवया लागीं कितें जातलें ते जेजूचेर शीण कोत्तात आनी आमी हांगा बुडटाव तूं न्हिदला काय म्हणून ते ताका गुरुजी म्हणटात ते जेजूक वळखलेले जाल्यार ते म्हणटाले आसले सायबा आमकां तुजो आदार दी आमी बुडटाव जेजू तेच वेळार उठून वाऱ्याक हुकूम घालता आनी दर्या शांत जाता जेजू दाखयता आपणाक ही रोसणेचेर अधिकार आसा म्हणून जेजू तांकां प्रश्न करता तुमी इतले भिजोड कित्याक अजुनूय तुमकां भावार्थ ना जेजू बरोबर दीस रात आसले ही तांची परीक्षा जावन आसली पूण ते हे परीक्षा फेल जातात आमची कोंकणीन एक म्हणणी आसा खंय ना कितें हाडलें कांय ना उमते खोडशा उदक आयज आमचे जिवितांत अशेंच घडटा जायतीं आमी नोवेनां कोत्तात जायतीं आमी तेस कोत्तात मिसाक वेतात जायते जमात आनी वांटो घेतात आमी आमचे जिवितांत हें उतर पाळटाव काय जशें हे सिसाचे जिवितांत जालें तशेंच आमचे जिवितांत ही वादळ मोडां येतात तेन्ना आमी भिवन कांपतात जेजू आमचे बरोबर आसा तें आमी विसरतात इतलीं आमी देवोत्सवां करता पूण कशें हें देवाचें उतर आमचे जिवितांत उजार करूंक जाय आमी पाळूंक जाय ही हथियारां आमकां देवान सगल्यांक दिल्या पूण ही हथियारां आमी कशी उजार करूंक जाय तें आमी जायते फावटी विसरतात हे 2 वर्सांक आमी पळयलां कितली उसांबळाय हे संवसारांत आयली सगलो लोक भियेलो कितलो हजारांनी लोक मरून गेलो कितलो लोक अजुनूय हॉस्पिटलांत कश्टवता हे दिसोन आसलेले व्हायरसान सगळ्यांचोच घात घेतला दिसता लोक जायतो देवाचेर प्रश्न कोत्तात देवाक ही पिडा दिसोना काय
आनी सोयतान आमकां फुलोयता. तुमी तेच कोत्तात, मागणी कोत्तात, देवाची पदवी खूंय आसा अशें तो आमकां आमच्या मनांत प्रश्न विचारता. आमी विसरतात हे कश्टा वेळार जेजू आमचे बरोबर सांगाता आसा म्हणून आमी विसरता. जेजू सगळे वेळार आमच्या सांगाता आसता. देव न्हिदूंक ना, आमी मनशांच न्हिदल्यांत. हे संवसारान देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतात काय? आमी आमकां जाय तसलें जिवीत जियेतात न्हय? आयज हे संवसारांत मनीस गर्वान पदवेन भरला. मनीस समजता हो संवसार आपल्या हातांत आसा म्हणून. आयज हे संवसारांत पळयलें जाल्यार संवसारी जाणवाय वाडत गेल्या आनी देवाची जाणवाय उणें जायत गेल्या. आमी पळयलें जाल्यार कोवीड इतलो फामाद जाला. आयज हो वेरियंट, फाल्यां तो वेरियंट. आयज हो न्यूज आयकतात, फाल्यां तो न्यूज. आमी देवाचें उतर कितलें आयकता काय आनी देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक कितलें परगट कोतात काय? हे पॅन्डेमिकाचे वेळार आमकां वेळ दिला देवाक वळखूंक. आमकां लोण एकल्याची अंतस्करणाची मनाची नवसणी करूंक, जोण एकल्याचें जिवीत नितायेर घालूंक आमकां वेळ दिला. देव आमचेर केन्नाच वायट धाडिना. देव आमचो सगल्यांचो मोग कोत्ता. ताका नाका आपलें एकूय भुरगें दुखवलोलें, पिडीत आसलोलें. देव जावन आसा मोग आनी आमी ताची मोगाचीं भुरगीं. आमची नांवां ताणें आपल्या हाताच्या थाट्यार बरोवन दवरल्यांत. देवाक जोण एकल्याची काळजी आसा. देव राखणदार, देव पदवेदार, देव न्हिदना. स्तोत्रां 121, 2-8 हातूंत आमकां दिसून येता. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांय येता आमकां आदार. तो तुजे पांय आडलो ना, आडलूंक निसरूंक दिना जावंक. तुजो राखणो तो खोदी न्हिदचो ना. इस्रायेलाचे राखण्याक न्हीद ना, जेम ना. सर्वेस्पर तुका राखता, तुजेर आपली सावडी घालता. सर्वेस्पर तुजे उजव्याक उबो आसा. दिसाचे तुका वत लागचें ना आनी रातचे तुजेर चान्नें पडचें ना. सगळे वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिवाचे राखणो तो. खूंय वच आनी परतून ये. आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. आमच्या जिवितांत दर वेळार आमी ताका उलो करूंक गरज. ताचें आसणें आमी भोगूंक गरज. जेजू आमचे बरोबर आसा तेन्ना आमकां भिवपाची गरज ना. देवाचें उतर आयजाया 43, 2-3 हे वळेंत आमकां दिसून येता. उदकांतल्यान वेशी तुजे सांगाता हांव आसतलो. नदींतल्यानूय वेशी तें तुका गिरासच्यो नात. उज्याचे जळशी तूं लासचो ना आनी दोगाक तूं उलपचो ना, कारण हांव सर्वेस्पर तुजो देव. इस्रायल पवित्र म्हूण वेंडिता तो तुजो तारूक. तुका सोडूंक हांवें इजिप्ताक सोडून दिलें. तुका जोडून घेवंक खुश आनी शेबा म्हाका ना जाली. उदकांतल्यान तूं वेशी तुजे सांगाता तो आसतलो. उज्यांतल्यानूय पासून आमी पासार जाल्यार देव आमच्या सांगाता आसा. आमी लागची नात, बुडची नात. देव आमकां आपली प्रॉमिस दिता. इतलो देव आमचो मोग कोत्ता. जोण एकल्याचो सगल्यांचो तो मोग कोत्ता. तो सदांच आमचे बरोबर आसता. साम 16:8 म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. दर आमचे प्रश्ना वेळार आमी ताका उलो करूंक गरज. स्तोत्रां 91:51 म्हणटा, तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांताक हांव ताज्या सांगाता आसतलो. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. मोगाच्या न्हू. देवाचें उतर जॉन 16:33 म्हणटा, संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच,
पूण काळजीदार जायात. हांव संवसाराचेर जोईत वेलां. हे संवसारांत दूख, कोश्ट, त्रास आसतले. आमकां भिवपाची गरज ना. जे भाशेन दर्याक सुकती आनी भरती आसता, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत दूख, सूख आसतलें. आमी भिवपाची गरज ना. जेजू हे संवसारांत आसतना कसले कसले कोश्ट आमचे पासत ताणें सोंसले ना जायत. मोगाच्यानो आमी देवाचें उतर आमी पातयेवंक गरज. देवाचें उतर जावन आसा जिवें आनी बलिश्ट. हिब्रू 4:12 हे वोडेंत आमकां दिसून येता. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. तें दोनी वाटेनी पाजलोलें, तोरवारी परस रोमतें. जुंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेदू दोशी जाता, तोय पर्यान तें रिगूंक शकता. बाबा भयण्यांनी, आमी काळोखान जिवी जियेता तेन्ना हें देवाचें उतर आमकां उजवाड दाखयता. देवाचे उतराक बोल, शक्ती आसा. देवाचें उतर आमी दिसपट्टी आमी वाचपाची गरज. एक उतराचेर आमी नियाल करूंक गरज. देवाचें उतर आमी परतून परतून तें आमी उच्चारूंक गरज. जेन्ना देवाचें उतर हांव वाचतां, तोंडान उच्चारतां, तितले तें बी हांव भोंकतां. जेन्ना हांव परतून परतून देवाचें उतर हांव उच्चारतां, तितले फावटी हांव देवाचें उतर शिंपतां. देवाचें उतर आमी दिसपट्टी नियाळ करूंक गरज. जे पोरी एक मोगी आपल्या मोग्याक मेळटा, मेसेजी धाडटा, फोनार उलयता, तेच भाशेन हें पवित्र पुस्तक आमचें जोण एकल्याच्या घरांत आसा. देवाचें उतर एक काणयेचो बूक न्हय. हें देवाचें उतर जावन आसा जिवें उतर. दिसपट्टें हांव वाचूंक गरज. जितले फावट हांव देवाचें उतर वाचतां, आयकतां, तितलेय फावटी म्हजो भावार्थ वाडटा. रोमन 10:17 म्हणटा, म्हणटूच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आमच्या जिवितांत आमकां कोश्ट येता तेन्ना आमी निराशी जावंक गरज ना. जितले आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी देवाक अदीक वळखूंक पावतात. जितले फावटी कोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येता, तितलेच फावट हो एक संदी आमकां हो जावन आसा आमचो परिक्षाचो वेळ. जे तरी आमी इस्कॉलांत एक परीक्षा पास करून क्लास 1, 2, 3, 4 SSC कॉलेज डिग्री आमकां मेळटा, तेच भाशेन देवाचें उतर दिसपट्टी आमी शिकूंक गरज. जिवितांत जेन्ना आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना तो आमचो एग्जाम ती आमी एग्जाम पास करपाक गरज. आनी आमी कशें पास करतले जेन्ना आमच्या देवाची उतराची समजणी आसता तेन्ना. आमी हे परीक्षांत पास जातले जाल्यार हें देवाचें उतर आमी शिकूंक गरज. आनी केन्ना आमी शिकता जेन्ना आमच्या जिवितांत एक धोको लागता, आमचे जिवीत त्रास येता तेन्ना आमी जेजूचे लागीं पावतात. प्रेज गॉड. आयकूं येता न्हू सिस्टर? हय येता. जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचतां तेन्ना म्हजें जिवीत उक्तें जाता, निवळ जाता, मेळेपण वेता. जॉन 15:3 म्हणटा, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. देवाचे उतरां वरवीं आमचें भितरलें जिवीत नितळ जाता, नवसणी जाता. देवाचें उतर म्हणल्यार हें एक हातयार आमकां सैतानाचेर झुजूंक. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना सैतान आमकां एटेक कोत्ता तेन्ना आमी हे हातयार वापरूंक गरज. देवाचें हातयार आमचे लागीं आसा. आमच्यान सैतानाचे नाडपणाचेर जैत व्हरूंक जाता. देवाचें उतर एफेसकारांक 6:11 आमकां सांगता, देवचाराच्या सगळे माडण्याचेर जैत व्हरूंक देवान दिला झुजाची आंगत्राण घालून रावात. देवान दिलोले झुजाची हातयारां आमचे लागीं आसा. जेन्ना आमचेर कोश्ट तुफान येतात, पिडा येतात तेन्ना आमकां कसली भियेवपाची गरज ना. देवान आमकां
सगल्यांक अधिकार दिलेलो आसा ते सोयतानाक हुकूम घालूंक. लोकाचो 9:20 वर पयली वोळ आमकां सांगता जेजू 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देवचार हाडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. जेजून आमकां अधिकार दिला पिडा रोग काडूंक. आमकां हांगा थंय धांवपाची गरज ना. जायते फावटी देवाचें उतर म्हज्या लागीं आसा पूण हांव हांगा थंय धांवतां भियेता. जेजू म्हणटा मॅथ्यू 17:20 जेजून तांकां सांगलें तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां सांसवाचे कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा तावन वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलेंच कांयच आसचें ना. आमी सांसू पळयलां कितलें ल्हान आसता तें. जेजून तांकां सांगता सांसवाच्या कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार दोंगराक पासून तुमच्यान हुकूम घालूंक जाता हांगा तावन दर्यांत वचून पड म्हूण आनी तो पडटलो. तुमच्यान जायना तसलेंच कांयच ना म्हणटा. देवान आमकां भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना. 2 तिमोथी 1:7 कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजोड करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन व्हरता. भाव भयणाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमचे वायट वोंडावणून दोमावूंक शक्ती दिता. आमकां भिवपाची कसलीच गरज ना. देवान आमकां गोठायेचो मोगाचो आनी दोमोवून दवरता तसलो आत्मो दिला. आनी जेजू म्हणटा आपणावून वती कोतवुत्वां तुमी करतल्यात म्हणून. फुडेंत आमकां जेजू सांगता खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर बाबा दवरतात ती हांव करतात ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली आनी ताच्या परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली. जेजू म्हणटा आपणावून श्रेश्ठ कर्तुत्वां तुमी करतलीं म्हणून आपणाचेर बाबार्थ दवरात. मग आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमी देवाचें उतर वाचुया. इश्ट न्हय पूण देवाचे इश्ट जावुया. जेजूचे उतराचो मोग आमी करुया. जेजू वपार सांगता 11:24 हे वोडींत वाचलें जाल्यार आमकां दिसून येतलें आमचो भावार्थ आमी गोठ करुया. केदें व्हडलें तुफान आयलें जाल्यार पार बांदया. आमची बोनीगोठ आसा जाल्यार जिवितांत लारां मारली जाल्यार आमचें घर पडचें ना. आमचो भावार्थ गोठ आसत जाल्यार 2:26 हे वळींत आमकां दिसून येता जशें प्राणा विणे कूड मेलेली जाता तशीच भावार्थ कोरण्या विणे मेलोलो जाता. आमच्या जिवितांत भावार्थाचो आमचे जिवितांत मोगाळ कोरून आसूं गरज. आमी कितें शिकता तें आमच्या जिवितांत परिक्षा येता तेन्ना वापरूंक गरज. आमकां भिवपाची गरज ना. जेन्ना आमकां भावार्थ आसता तेन्ना देवाची पदवी आमकां पडटली. जितलो म्हजो भावार्थ वाडटा तितलें देवाची वीज पडयतली. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. वंडरफुल वंडरफुल. गॉड. जेजू आर्गां. प्रेज गॉड. आमचे भयणी सिनोरान आतां रिकॅप दिले सारको कोणे आयकोंक ना जाल्यार कालचे फावटी सारको फुल टॉक दिलो सगल्यांक सोजमणी दिली. थँक्यू जेजू. ब्रदर तो रिकॅप सिस्टर एफ्रेमाक आयज. आमच्या भयणी एफ्रेमाक विचारया सारको केलो सारको सांगलो. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. सिस्टर सिनोरा तुवें सारकें जे भाशेन उलयलेलें सगळें एक उतर तुवें सांगलां. प्रेज गॉड. एकदम बरें केलां. थँक्यू होली स्पिरीट. ब्रदर भावा भयणानो हांव तुमकां सांगता हांवें कोंकणी केन्नाच बरोवंक ना. प्रेज गॉड. हे पयले फावटी हांवें कोंकणी बरयल्या आनी फर्स्ट टाइम म्हळ्यार एकदम बरें बरयलां.
येस आनी टायपिंग केलो हांवें पूण हांवें कितें म्हणलें होली स्पिरीट जे म्हाका उतर कोणाय हांव म्हजे दोळे बंद केले आनी बोटां टायपरायटराचेर दवरली म्हळ्यार कीबोर्डाचेर आनी जेश म्हज्या मना येता तशें हांवें बोटां घुंडायली आनी ते सारकें परफेक्ट जालें. सो होली स्पिरिटान गायड केली. कोण ना जाल्यार होली स्पिरिटाचेर जावं. सारकें. थँक्यू. तें बरें सांगलें तुवें सिनोरा. कोणाक कोण ना तुज्या ओनिंगा आहाय ती जायतीं बरीं जाणो आसतलीं कोंकणी पूण कोण करता तो दुस्मान आहा तो म्हणटा ना 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 तूं पडनाका तें तूं करनाका तुको बरें जावपाना तें. सो बरें सांगिल्लें तुवें सगळ्यांक जाता पवित्र आत्म्या सांगात केलें जाल्यार वय ना. हय जाता. तो तुज्या तकल्यान उतर घाता तुका अल्फाबेट सांगता तुवें फकत तुगे बोटाचेर हेचेर व्हरपाची. हय हो आमगे रिमाइंडर आता आविलाक जॉयसीक रिमाइंडर दुसरे पाटी. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. आणि जेन्ना आमची कमिटमेंट आसता आमकां मोग आसा देवाच्या उतराचेर जेचो मोग आसा आमी इतलो टायम काडटा ते टायपरायटराचेर टायप करता ते आयकता ते सांगता खरेंच जेचो मोग आसा जाल्यार आमच्यान हें करूंक जाता. प्रेज गॉड. कितें करता जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू सिनोरा. थँक यू. प्रेज गॉड. देव बरें करूं. देव बरें करूं. येस प्रेज गॉड. मारिया तुझे आदीन करता. सॉरी सिस्टर मारिया तुकाय थँक्यू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल म्हणून संदी दिल म्हणून. प्रेज गॉड रे बाबा. भायर सरलो. Thank you, Jesus. Yes, praise God. Praise God. Praise God. Okay, my dear brother, over to you. Praise God. Praise God. Jesu karga. Jesu karga. बरें भाव भयणीनो आयज हांव तुमकां शिकवण कसली दिवच्या पयलीं आयज म्हाका दोनपारां आयज कसलो दीस? आयज कसलो दीस? शिंजेचो बुधवार. शिंजेचो गुरुवार. करेक्ट. आमी म्हणटा ताका ऍश वेनिसडे. होय की ना? येस. सो दोनपारां आमी बसलेले हांव म्हजी पोती म्हजे बरोबर बसलेले म्हाका एक प्रश्न विचार म्हाका तुका विचारूंक जाय. ती म्हाका म्हणूंक लागली केन्ना आमकां खरेंच सोजमणी मेवता की आमचें तारण जालें म्हणून. खंय आमकां सोजमणी मेवतली की आमचें तारण जालें म्हणून. हाऊ डू वी नो वी आर सेव्ड? हाऊ डू वी नो वी आर बॉर्न अगेन? म्हणटच हांव तुमकां तो जबाब दिवचे पयलीं आता हो प्रश्न जो म्हजे बायलेन म्हाका विचारलो हांव हो प्रश्न तुमकां घालता कित्याक आयज आमी कोरेजमाचो कायम कोमेस करता आतां सुमार 40 आनी 8 दीस. म्हणटच तिणें म्हाका हो प्रश्न विचारलो आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली कित्याक ती एक कोणाची शिकवण आयकताली. कोण म्हाका दिसता ब्रदर जॉन्सनाचो क्लास चलतालो कोण तिचो त्या क्लासीन शिकयतालो आनी जेन्ना ती आयकताली थंयसर तिणें बंद केलें आनी हांव ती वाटेन येयलो आनी ती म्हाका म्हणटाले आमी खंय जाणो की खरेंच आमचें तारण जालां म्हणून. कितें घडटा आमच्या जिवितान खंय आमचें जिवीत बदलता. म्हणटच हो प्रश्न तिणें म्हाका विचारलो तो हांव तुमकां घालता. कोणाक म्हाका जबाब दिवंक जाता? आमचे सगळ्यांचें तारण जालां? वय. वय. ओके सिस्टर मारिया वय म्हणटात. दुसरी अजुनूय नोकोत जातलें फाल्यां जातलें आयज जातलें कोरेजमाचो वेळ जातकूच जातलें केन्ना जेन्ना जेजून फुटसार प्राण सोडला म्हणजे सोंपातलें तेन्ना जालें. ओके प्रेज गॉड. आनी कोण जबाब दिता? सिस्टर मारिया. ब्रदर आमचे तारण आमी सगळीं जाणां जेजू आमचे पासत मेल म्हणून पूण जेन्ना आमी हें सत मानून आमगे मन बदलिता दुसऱ्या पासत आमी वावुरता
तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे हितून की आमी जेजो भाशेन मिन्स जेजो पाळटा जेजो शिकयला ती शिकवण पाळूंक सोदता आनी आमी दुसऱ्या पासत वावुरता सो तेन्ना दिसता की आमचे मिन्स आमचे खरें तारण जाला. ओके, प्रेज गॉड, जेजू कारगा. ओके, आणि कोण दुसरो कोण जबाब दिवंक शकता म्हाका? जेन्ना आमी खंय ताची उतराची ओळख आमी घेता ताची उतर आमी मांडून घेता आनी तें पाळटा तेन्नाच तें उतर वावर करता तेन्ना आमकां कळोन येता देवाचें उतर खरेंच त्या उतरान मनशाक साल्वासांव मेळ्ळा कित्याक मनीस एक पातकी जिवीत जियेतालो आनी ते पातकी सैम देवाच्या उतरान तें कातरोन वयता तेन्ना त्या मनशाक एक नियाळ येता थारोन फकत जेजूच्या उतरांतल्यान तें फावो जाता देखून. प्रेज गॉड. आणि कोण हा जबाब दिवपाक? थँक यू सिस्टर जोनिना, थँक यू सिस्टर सिनोरा. आणि कोणे जबाब दिलो? आता ब्रदर सुकुरन दिलो, सिस्टर मारियन सांगून अजूनही झाले म्हणले कित्याक जाले म्हाका सांगून ना. प्रेज गॉड. आता क्लासीन कोण हा ज्या कोणाक जबाब दिवंक जाय दियात तुम्ही. देयर इज नो राईट आन्सर, देयर इज नो रॉंग आन्सर. हांव तुमकां सांगता मागीर कोणाचो आन्सर करेक्ट होतो. सगळ्यांना दिवंक जाता. ब्रदर जेन्ना आमी आमच्या जिवितान आमच्या सर्गीच्या बापाची आमी कुशी कोत्ता ओके तेन्ना आमकां थारोन मेळटा तेका मानता तसलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमी मानता तसलें जिवीत जियेता म्हणजे आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना. ओके, praise God. When we have a complete relationship with him, connecting to him in my spirit and knowing his words, relationship between him and me brings the salvation for me. Praise God. Okay. आणि कोण जबाब दिवंक सोदता? ब्रदर हांव दिवपाक सोदिता. वय सांग सिस्टर. ब्रदर आमचे जेजू आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण आम काळजांसान मांडून गेल जाल्यार तशें करून. सारखे म्हणटच आमी जेन्ना जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी आमच्या काळजांसान मानून घेतलो तेन्ना आमचे तारण जाले. पूण म्हजो प्रश्न कितें आमकां कोय कळटलें की आमचें तारण जालें म्हणून. पळय हांवें म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या आत्म्यांतल्यान हांवें तें मानलें की जेजू खुर्सार मुझे पासत मेलो ताणे आपलो प्राण सोडलो ताणे मुझे मरण मेलो. पण आयज म्हाका म्हज्या जिवितान म्हाका हे मुझे तारण जाला. हांव जाणो की हांव स्वर्गार वेतलोच म्हणून. हांव जाणो की मुझे साल्वासांव जाला मुझे तारण जाला ते म्हाका कोय कळटलें. तो म्हजो प्रश्न. Believe in the faith. Unseen things is happen. Praise God. Oh, wow. Praise God. बरे या प्रश्नाचो जबाब दिवचे पयली हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता. ओके, आयकात बरे भाशेन. हाचो जबाब हांव दिवचो ना आतां, हाचो जबाब ताजे उपरांत दिता. आतां हांव तुमकां एक दुसरो प्रश्न विचारता कित्याक हांवें तो एक प्रश्न विचारलो तुमी जबाब दिलो. खूप जाणांनी बरे भाशेन सांगला विच इज व्हेरी करेक्ट. पूण तातूंत मातशें आनी कितें घालपाचें हा. म्हजो दुसरो प्रश्न या संवसारान सगळ्या लोकांक आपल्या मनाची नडसुणी करूंक जाता? ना, उतराची ओळख आहा ताच्यानू करपा जाता. उतराची ओळख आसा ताचे कडेन मनाची नडसुणी करूंक जाता. ओके, आनी कोणाक जबाब दिवंक जाता? म्हजो प्रश्न या संवसारान सगळ्या लोकांक जो लोक जेजूक वळखता जेजूक वळखना तांच्यान मनाची नडसुणी करूंक जाता ओ ना? होच म्हजो प्रश्न. करूंक जाता. करूंक जाता. ओके, कशें करूंक जाता? देव सगळ्यांकूच
welcome kotta. It's up to us whether we want to do or not. Everybody is welcome. Jesus wants everybody to come to him. ना 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 जेजू त्या मनशाक जेजूची ओळख ना, ताणे केन्ना शेवटतो मन आयकोंक ना, आणि हांव म्हणटा त्या मनशाक आपल्या मनाची नोटसुनी करूंक जाता ओ ना करूंक जाता. How will he जायना will ब्रदर, Yes. जायना. जेन्ना देवा उतर आयकोना तेज्यान जावपाना केन्नाच. आमी सेम आसली जेन्ना आयकोना तेन्ना आमकां खबर आसली मनान नोसोडणी बी जाता म्हणून. आतां आमकां स्वत कळ्ळा तेन्ना आमकां खबर आमकां शुभोत्तमान देवागे गॉस्पल आमकां सांगलो, समजिकाय दिली तेन्ना आमच्या मनान नोसोडणी जाली. बरें. हांव चिंततालें की is everyone eligible to come closer to God, to renew their minds. ते मिगे अंडरस्टँडिंग आहलें. ओके Okay, okay. So ओके ओके yes. Yeah, बरें yeah. बरें हांव तुमकां विचारता. ओके हो प्रश्न तुमकां विचारता. तुमी म्हणल्यार म्हाका की फकत ज्या मनशान देवाचें उतर आयकलां ताज्यानूच मनाची नोसुनी करूंक जाता. तुमी इंग्लिशीन केन्ना आयकलां पॉझिटिव्ह थिंकिंग? Correct, yes. कोणे पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हूण आयकलां? कितलो जायते लोक जेजूक पावटी. वळखना? ऐकील ब्रदर. कितलो लोक आहा जो जेजूक वळखना? Yeah, positive thinking. आली, पांडुरंग, कृष्णा ते खूप जाणां असले आहात ते ज्या लोकांनी केन्नाच देवाचें उतर आयकूंक ना, पूण ताणे एक बुक वाचला, कितें म्हणटात तो पॉझिटिव्ह थिंकिंगाचो. Positive thinking. Yes. करेक्ट? Correct. जो मनीस पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता तो मनाची नोटसुनी करिना? करता. करता. म्हणजे ज्या मनशान देवाचें उतर आयकूंक ना, जेजूची बरी खबर आयकूंक ना, ताज्यान मनाची नोटसुनी करूंक जाता? जाता. आता पण ते पॉझिटिव्ह थिंकिंग जेजूचे उतरूनी ब्रदर ते ना 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 हांवें फकत सांगलां की आमच्यान मनाची नोटसुनी करूंक. हांवें जेजू ताचे बदल्यान हाडूंक ना, अजून जेजू मदीं हाडूंक ना. हांवें फकत म्हणलां ओके आमच्यान मनाची नोटसुनी करूंक जाता वा ना. ओके ओके येस आयज कोरेजमाचो दीस कोमेस जाता, वय की ना? करेक्ट. आनी आयच्या दिसा आमी सगळीं जे देवाचें उतर आयकलां शेवटतो मनाका पयलें वाचप जें आयकलां फ्रॉम द बुक ऑफ जोएल, आमी तिचो आयकता रिपेंटन्स रिपेंटन्स रिपेंटन्स, मनाची नोटसुनी कर, वय की ना? वय बरें होय. होय. म्हणटच हांव विचारता तुमकां की सगळ्या मनशान आख्या संवसारान एका मनशान आपल्या मनाची नोटसुनी करूंक जाता, वय की ना? होय. म्हाका दिसता. म्हाका दिसता शुअर. ओके, समजा म्हजे कडेन एक फोन हा. ओके, एक फोन हा म्हजे कडेन. तो फोन तो मॅन्युफॅक्चरान केला म्हाका फोन करपाक, तो म्हाका व्हॉट्सएप धाडपाक, म्हाका फेसबुक पळोवपाक, आनी तो फोन म्हाका हा तो सॅमसंगाचो फोन, दुसरो फोन हा नोकियाचो फोन, दुसरो हा ऍपल फोन, दुसरो हा आनी कसलो मॅन्युफॅक्चराचो मोटोरोला कितें. ते सगळे फोना वापरीत जाल्यार म्हज्यान व्हॉट्सएप यूज करूंक जाता, फेसबुक यूज करूंक जाता, फोन कॉल करूंक जाता, म्हणजे सगळे फोन करून यूज करूंक जाता, वय की ना? वय. तेच भाशेन जेन्ना आमकां देवान रोचल्यान, मनशाक रोचल्या, ताणे आमकां हो पावर दिला आमच्या मनाची नोटसुनी करपाक. आयकतात तुमी? म्हणजे सगळे मनशान आपल्या मनाची नोटसुनी करूंक जाता. आता त्या एका मनशान केन्नाच देवाचें उतर आयकोंक ना. आता तो देवाचें उतर आयकता. ओके, तो आयकता की जेजू क्रुसार गेलो, तो आमचे पासत मेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें, आनी ताणें आपलें रगत वारून तो क्रुसार मेलो. ताणें मरच्या आदीं आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमचे सगळें शिराप घेतलें, आमचे सगळें वायटपण घेतलें, आमची लॉज, आमचे पिकारपण, आमचो पिडा रोग जे आमकां फावो जावंक जाल्लें आमच्या पातकां लागून, तो सगळें आपले कुडीन घेतलो आमचे पासत, आनी तो आमचे मरण मेलो. आनी जेन्ना हांव ताचे भावार्थ धरता, जे आमच्या भयणीन कोणे सांगलेलें म्हाका तें आयज? कोणे सांगलेलें म्हाका जेन्ना हांव तें सत मानता, म्हाका दिसता सिस्टर सिनियरान सांगलेलें, नको हांव
कोणे म्हटलेलें तें पूण जेन्ना हांव जेजून घडलां ताचेर भावार्थ धरता म्हाका ती सजमणी मेळटा जो कोण म्हाका शिकयता जो कोण ते देवाचे उदर परगट करता ती म्हाका सजमणी दिता आनी आतां म्हाका सजमणी मेळटा की जेजून कितें घडलां हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी ताचेर हांव भावार्थ जे धरला ताचेर हांव तोंड उक्तें करता तेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता वय की ना आमी शिकल्या की ना 2 Corinthians chapter 5 verse 17 इतले पासून सगळ्यांक सजमता इतले पासून सगळ्यांक सजमले जेन्ना मुझे तारण जालें तुजो आत्मो जेजू सारको जालो आतां म्हाका कोई सजमणी घेता आतां म्हाका कितें घडटलें म्हज्या जिवितांत आतां म्हजो बदलाव कितें जातलो आतां म्हाका कोण कळटलें कित्याक जे म्हज्या आत्म्यान भितर बदलाव जाला तो म्हाका कांय सजमना कितें बदलाव जाला कित्याक आय डोंट फील इट पूण तो बदलाव जाला जाल्यार आतां म्हजें जिवीत कशें बदलता आतां म्हाका सजमणी दियात आमचो आत्मो जेजू सारको जालो वय की ना आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ धरलो ते देवाचे उतर परगट केलें म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो तो म्हजे पासून मेलो हांवें सगळें सत मारलें म्हजो आत्मो नवो जालो आतां म्हजो आत्मो नवो जाला म्हणून हांव आतां जाणो की म्हजें तारण जालें पूण तारण जालें जाल्यार आतां म्हज्या जिवितांत कसलो बदलाव जाता कितें चेंज जाता म्हज्या जिवितांत हाऊ डू आय नो की आतां म्हजें तारण खरेंच जालें हो म्हाका जबाब कोण तरी दियात ब्रदर I believe that म्हाका दिसता जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता जसो जेजून एकामेकाचो मोग करपाक शिकयला मागीर लायक हाव कॅरेक्टर ऑफ जीसस द वे वी बिहेव वी एक्ट सो I feel that way. ओके प्रेज गॉड और आनी कोण जबाब दिवंक सोदता शीतलान जबाब दिलो की आमी एकामेकाचो ब्रदर मातशें क्वेश्चन सांगता हांव लॉग आउट जाल्लें कितें सिस्टर क्वेश्चन रिपीट कर ब्रदर म्हजो क्वेश्चन वो की सगळ्या संवसारांत सगळ्या मनशांनी आपल्या मनाची नडसुणी करूंक जाता आतां हांवें जबाब दिलो की सगळ्यांनी करूंक जाता एवरीबडी कॅन डू देअर रिन्यूइंग ऑफ द मायंड कित्याक जो लोक जेजूचे ओगोना तांच्यान आपले पॉझिटिव्ह थिंकिंग करूंक जाता कोणाक बूक वाचूंक जाता कोणाक ताका सांगूंक जाता अहें करूंक जाय तो आपलो जे ल्हानपण ताका शिकयलां तेंच करता ताका ती आतां ताच्या मनान गेलां तें पूण ज्या मनशान खरें जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी मानला त्या मनशांचेर तारण खरेंच जालां वय तो मानता की तारण जालां तो आत्मो नवो जाला पूण तो बदलाव म्हज्या जिवितांत कसो घडटा शीतलान आमकां सांगलें की तो ते म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जें करूंक जाय तें बरें आहा पूण आतां म्हज्या जिवितांत म्हजें तारण जालां हें म्हाका कशें कळोन येतलें हो जबाब म्हाका जाय कोणा कडसून 5 marks question not 1 mark question we learn to submit to God and resist the devil. Okay. 5 marks question. And like Jonina said, आमगेली सोयरीगोत घट जाता पवित्र आत्म्याकडे. Okay. पळय आमी सगळीं जाणो की जेन्ना नवें वर्स कमेस जाता आमी कितें करता न्यू इयर रेजोल्यूशन करता वय की ना होय सगळीं न्यू इयर रेजोल्यूशन करिना येस आतां आमचे कोरेजमाचो दीस आयज कमेस जाला आमी रेजोल्यूशन करची ना होय सारकें कसलें रेजोल्यूशन करतले हांव आमी चिकन खावचें ना आमी दुकराचें मांस खावचें ना आमी सोरो पिवचें ना आमी टीव्ही पिवचें ना आमी व्हॉट्सएप पळोवचें ना आमी कितें चॉकलेट खावची ना खूब वस्तू आमी रेजोल्यूशन करता वय की ना होय ब्रदर कितली जाणां हांगा हात ज्या लोकांनी ह्या क्लासीन जी आसा रेजोल्यूशन केलां की आयज तान तुमी 48 days मांस खावचें ना म्हणून कोण तरी एक म्हाका सांग ह्या क्लासीन हात
तुम्ही फकत शीत आणि दाल खाताल्यात म्हणून म्हाका सांगात कोण तरी हा जो मांस खावचो ना एक तरी म्हाका जेजू म्हाका एक तरी दी एक तरी मनीस दी म्हाका प्लीज हांव सगळें खातलो सॅक्रिफायस करपाक तयार हा एक तरी दी म्हाका ब्रदर पयलीं हांव म्हणटालें हांव हें खावपाना तें खावपाना नाही ना तेश कोन चिंतील जाल्यार आम लॉ फॉलो करताय आम सगळीं खातलीं हांव सगळें खातलें Sister Fatima, wonderful. Yeah, Pastor, yeah, brother, I will eat everything. As long as I have to stay true to the word and practice the word. Praise God, praise God. My question was a trap. I wanted to check about resolution. So good you answered that. मागा प्रश्न विचार मुजो प्रश्न कितें आमी नव्या वर्सान रेजोल्यूशन करता कोरिजमाच्या दिसांनी रेजोल्यूशन करता होय की ना पण आमच्यान सगळ्यांनी आमच्या मनाची नोंदणी करूंक जाता की ना जाता विचारूंक सोदता हांवें तुमकां सांगलां जो जेजूक ओकोता जो जेजूक ओकोना सगळ्यांनूच आपल्या मनाची नोंदणी करूंक जाता देखून आमच्यान एक न्यू इयर रेजोल्यूशन लेंट सीजन रेजोल्यूशन करूंक जाता पण आमचें तारण खरेंच जाला म्हणून आमकां कोंय कोवतलें तें तुमी अजुनूय म्हाका जबाब दिवना हांव तुमकां इतलो हेल्प करता अजुनूय कोण म्हाका 5 मार्काचें क्वेश्चन आहा तें कोण म्हाका जबाब दिना सॉरी जेन्ना आमी सक्सेसफुल आसतात ते चेंजीस जाल्ल्यात ते लायफान सॉरी कितें आमी चेंजीस करूंक सोदतात इफ वी आर सक्सेसफुल इन डुईंग दॅट then we will get the feeling that we have been saved if we obey if we are the what about the one who is doing जो कोण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता ताका सक्सेस मेळचो ना oh will we be the doers of the word brother doers of the word okay I got it from Flavi okay very good example अशें न्हू ब्रदर एक एग्जांपल अशें आज जशें ते सेंटाचे मदर ट्रीज आहा तेणे केशें मोना मिन्स तेणे केशें दाखयलें आपणा तारण जालें म्हणून तेणें दुसऱ्या आदार केलो न्हू दुसऱ्या पासत वावुरली आमी म्हणटाय आमचें तारण जालां पूण आमी मुखार सरनाय दुसऱ्या आदार करपाक बरें बरें तुवें म्हणलें दुसऱ्यांक आदार दितले तुमी केन्ना आयकलां बँगलोर एक मनीस आहा ताचें नांव ऑटो राजा आयकलां ताचें नांव कोणें ह्या क्लासीन ऑटो राजा म्हणून आयकलां ऑटो राजा एक मनीस ऑटो म्हणजे ऑटो रिक्षा न्ही तो ताचें नांव ऑटो राजा तो रिक्षा चलयतालो ताका इन्स्पिरेशन आयलें मदर तेरेसा कोल खूब वर्सां पयलीं जेन्ना मदर तेरेसा जिवी आसली तेन्ना ताणें पळयलें की सेंट तेरेसा ऑफ कलकत्ता इतलें बरें काम करता आनी तो इन्स्पायर जालो ताणें रिक्षा जेन्ना वयतालो खूब लोकांक पळयतालो रस्त्यार जेवण ना भुके उपाशी मरतात आनी तो इन्स्पायर जालो मदर तेरेसाक आतां ताणें एक ऑटो राजा म्हणून ताणें एक हें केलां कॉमेस केलां म्हणजे एक हाऊस कॉमेस केलां तो सगळ्या गरीब लोकांक तांकां आनी सगळ्यांक दवरता तांची कुयदाद करता तो बरें काम करिना कोत्ता म्हणटोच हांव विचारता तुमकां ज्या मनशाचो तारण जालां ताका पळय कोवतलें आतां तुमी म्हाका दिसता दुसऱ्या राग येना बिनू ब्रदर दुसऱ्या बोक्षिताय राग येना सगळ्या मोग कोताय म्हणजे ज्या मनशाक कोण आमचेर आड येतोय तेका आमी बोक्षिताय म्हणजे कांय वायट हें कोन्नाय ते आमी बोगसूंक जाय सारकें म्हणलें तुवें पूण म्हजें क्वेश्चन इज हांव को जाणो की म्हजें तारण जालें म्हणून आमी बोगसूंक जाय तें आमी जाणो देवाचें उतर सांगता आमी बोगसूंक जाय नो प्रॉब्लम आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय तें आमकां देवाच्या उतरांत सांगलां पूण म्हजें तारण जालें म्हणजे म्हाका कोंय कोवतलें because according to John 4:23-24 we worship God in spirit and truth correct no problem you worship God in spirit and in truth also
नो प्रॉब्लेम. यू गॉट द वर्ड ऑफ गॉड. तुझ्याकडे देवाचे उतर हा. तुझ्याकडे तुझे आता तुझी आत्मा 9000 तुझ्यान देवाक नमस्कार करूंक जाता कुडीन आनी तुझ्या आत्म्यान आनी स्वतान. करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. पूण हांव जाणो तारण जालें म्हणून कोहे म्हाका कोवतले. We'll learn to die to flesh. We'll die to flesh and live in spirit. मुझ्या पोतीन म्हाका हो प्रश्न विचारलो आनी हांव उरलो तिचो स्क्रॅच करपाक. थोडो वगत टायम लागलो. हांवें वयतात विचारलें कोहे म्हाका दिवपाचें जबाब सगळे हांव दिता. तुमी सगळे सांगता ते हांव चिंता आतां कोहे जबाब दिवपाक. पूण आतां पवित्र आत्म्यान म्हाका जबाब दिवंक जाय. एक स्क्रिप्चर हा. कोण म्हाका सांगूंक शकता? Can anyone tell me the scripture? No, you shall know the truth and the truth shall set you free. Is that what? No problem. You know the truth will set you free. Perfect. Fine. No problem. Sister Flavia. Yes. हांव फकत सांगूंक सोदतालें की जेन्ना आमी निचेव कोत्तात की आमकां what was the word you तुमी कितें सांगलें आमचें तारण केन्ना जाता तें आमकां कशें कळटा. सो जेन्ना आमी निचेव कोत्ता when we have the desire to repent, renew our minds, I think that's when we तेन्नाच आमकां तारण मेवता. Just the desire is enough, is it? No. Desire आसूंक जाय. वय desire आसूंक जाय. करेक्ट. Very true. Desire आसूंक जाय. Desire ना जाल्यार आमच्यान केन्नाच करूंक जायना. आतां this question as I said 5 marks question हांव तुमकां जबाब दिता. आनी कोणाक दिवंक जाय जबाब? कित्याक हो प्रश्न म्हजे पोतीन म्हाका आमच्या भावार्था उदेश आमच्या भावार्था वरवीं. तर आमचे कडेन आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ जाल्यार आतां आमचो देवाची कृपे उदेश. ब्रदर देवाचे कृपे उदेशी एफिशियन्स 2:8-9. देवाचे कृपे वरवीं. येस करेक्ट. सगळे करेक्ट. पूण म्हाका कळोंक जाय की खरेंच म्हजें तारण जालां. कोहे म्हाका जे पर्यंत हांव माझे डिसिजन घेयना म्हणजे हांव माझे चिंतन हांव चेंज जावपाक जे माझे एग्जांपल लायक मायन. सो हांव पयलो कितें हांव पियेतालो स्क्रिप्चर दी. देयर इज वन स्क्रिप्चर. ओके. तो स्क्रिप्चर Romans chapter 10 verse 10. I mean starts from verse 9. That is the process. Sister Reshma, that is the process. Maka zai. Romans chapter 10 verses 9 and 10 is the process. Maka kodong zai ki खरेंच हांव आतां भावार्थी. Maka proof zai. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका proof zai. कोहे म्हाका कोवतले. Romans 8:16. Okay. हांव तुमकां सांगता. It is in the gospel. तुका आन्सर दिता. बरें. तो आन्सर दिवचे तो स्क्रिप्चर सांगचे पयलीं हांव तुमकां एक सांगता. जेन्ना एक ल्हान भुरगें जल्मता. आयकात सगळी माय हांगा आहात. आमचे भाव कमी आहात. सगळे पाय कमी आहात. पूण आमच्यो मायो चड आहात हांगा. जेन्ना एक बाय जल्मता. तुम्ही सगळी म्हणजे भयणी तुमने जेन्ना एक भुरग्याक जल्म दिता त्या भुरग्याक कितें जाय पत्तून जेन्ना ते जल्मतात कितें जाय त्या भुरग्याक दूध मायचें दूध जाय. वयती ना माय एकदम थकल्या. तिने इतले 9 महिने तिने इतले त्रास केल्या. इतले ती न्हिदोंक ना कित्याक पोट व्हडलें आसलें. पाट दुखता. तिका न्हीद जाय.
आणि त्या भुरग्यांक उठता कितले पाटी उठता एकूच पाटी उठता आपलो डिनर करता आणि मागीर सकाळी उठता होय की ना या विसरल्यात तुम्ही Brother, is it? What about this one, Luke 19:9? तुम्ही जबाब दिवंक ना ते भुरगे राती कितले पाटी उठता 2 पाटी 3 पाटी 4 पाटी ते बेबी म्हणना अरे म्हजी माय कितली थकल्या 9 महिने इतले त्रास केले हांव फकत 9 वरांचे डिनर करता आणि त्याच्या उपरांत सॉंग उठता मायक बरे भाशेन दिता न्ही म्हणटा कित्याक ना ब्रदर ना 2-3 वरांनी उठता मायक उठचे पडटा 2-3 वरांनी उठता आणि त्या भुरग्याक दूध दिवचे पडटा होय की ना तेच भाशेन भाव भयणीनो तेच भाशेन ऐकात बरे भाशेन तेच भाशेन जेन्ना आमचे तारण जाता ऐकात म्हाका वेळ लागलो पण पवित्र आत्म्याक विचारतोच म्हाका जबाब दिवंक जाय म्हणजे हांव म्हज्या मिसीस पळयता पूण हांवें म्हणलें म्हाका उगत दी कित्याक हांव म्हज्यान असोच दिवंक जाता हांव विचारता म्हज्या गुरुजीक विचारता हांव तिजो बसलो आनी हांव बसलो थंयसर विचार म्हाज्या गुरुजीन म्हाका सांगलें पवित्र आत्म्यान सांगलें हीच म्हाका स्टोरी दिली तो म्हणून लागलो जेन्ना एक भुरगें जल्मता भुरगें ह्या संवसारान येता ताचो पयलो जल्म जाता होय की ना पूण जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता आता आमकां कितें जाय आमकां जाय देवाचे उतराचें दूध जाय वी वांट द स्पिरिच्युअल मिल्क ऑल द टाइम आयकतात तुमी बिकॉज भाव भयणीनो जेन्ना आमकां पोत्तून ते देवाचें उतर जाय आता आमचो खंयचो जल्म जाला पयलो जल्म जाला आमचे खावपाचें जाय वो आमच्या आत्म्याचें जाय आत्म्याचें तर आमचें तारण जाय खरेंच जालें जाल्यार आमकां पोत्तून देवाचें उतर जाय पूण म्हजो जबाब काबार जावंक ना कित्याक म्हजी पोतीन म्हाका म्हणूंक लागली म्हणजे आख्खो दीस हांव बसों आनी बायबल घेवन वाचूं हांव तितलेंच करूं तुमकां जेवण मेळटलें वाऱ्यान जेवण मेळटलें तुमकां ब्रेकफास्ट कहें मेळटलें तुमकां बिश्टें येतलें आनी तुमचें घराचें काम करूंक जाय आनी हें करूंक जाय तें गोंय करतलें हांव देवाचें उतर घेवनूच बसता कित्याक म्हाका आतां देवाचें उतरूच करूंक आयकूंक जाय तर हांवें म्हणलें ना तशें न्ही तें म्हणटच हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जेन्ना त्या ल्हान भुरग्याक 2-2 वरांनी देवाचें आपल्या मायचें दूध जाय ज्या मनशाचें तारण खरेंच जालां तांकां पोत्तून कितें जाय देवाचें उतर म्हणजे आख्खो दीस आमी देवाचें उतर घेवनूच बसतले ना आमकां दुसरें आनी काम ना हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो आमी फकत आमचें पवित्र पुस्तक घेवन बसलेल्या हो सकाळींतल्यान रातभर आमी झुमाचेर येतल्या म्हणटला जेजू अशें केलें तशें केलें तशें आतां पुरो जाल्यार पुरो आतां तुमची क्लास जाली आतां म्हाका आतां दुसरी क्लासीक वचूंक जाय कित्याक म्हाका पोत्तून कुरगूट करूंक जाय ना ब्रदर एक पाडें वाचतलें आनी मागीर तें पोत्तून मोडीत रावतलीं आयकून तर तिणें म्हाका म्हणलें आतां हांव जेन्ना रांदूंक वेता हांवें पवित्र पुस्तक सोडलें आतां हांव रांदूंक वेता म्हाका पळोवंक जाय कांदे कातूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय कितल्यो वस्तू हांव करूंक जाय पूण म्हजें मन चलना चलता मनाची नवसूड न्ही I'll ponder on what I have read. ज्या दिसा म्हाका ते देवाचें उतर पोत्तून येता आतां पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आहा तो म्हाका आदार दिता म्हाका पॉझिटिव्ह थिंकिंगची गरज ना कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका भितरल्यान म्हज्या मनाची नडसुणी करपाक आदार दिता आमेन आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां पोत्तून तो मनाची नडसुणी करपाक आदार दिना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे कडेन ना जाल्यार क्रिस्ती जिवीत आमच्यान जिवंक जायना आमेन होय आयकतात तुमी भाव भयणीनो
आमचे परतून भगिनी सांग, फातिमान brother. सारको जबाब दिलो. ती म्हणूंक लागले आय विल पॉन्डर ऑन इट. प्रेज गॉड. वय हांव कितें म्हणटा तुमकां भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमकां ती पोतून भूक लागता देवाच्या उतराची. आमी आयकता, आमी ताचे नियाळ कोत्ता. पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, तो आमकां भितरल्यान आमकां पोतून ते नियाळ करपाक आमकां बरें. हांव तुमकां आनीक विचारता. थँक्यू होली स्पिरीट. जेन्ना आमी आमच्यो भाकऱ्यो भाजता वो आमी शीत कोत्ता, आमी कोडी कोत्ता, आमच्यान चिंतूंक जायना? जाता आमच्यान उस्के करून आमच्यान रांदूंक जायना? जाता. ऍक्च्युअली आमी जेन्ना उस्केता आमचें जेवण एकदम बरें जाता, वय की ना? वय जाता. जाता. सिस्टर मारिया म्हणटा जाता म्हणटा. आमी उस्केन आमी रांदता. नॉट दॅट उस्के. हा? देवाचे उस्के, देवाच्या उतराचे उस्के. देवाच्या उतराचे उस्के आहात? आनी खिचे बायबल म्हाका विचारता देवाच्या उतराचे उस्के आहात? होय, आनी देवाच्या उतराचे उस्के असतात. देवाच्या उतराची शांती. शांती. प्रेज गॉड. तर भाव भयणीनो ऐकात. हे वो प्रश्न म्हाका हांव विचारता, म्हणजे पोतीन म्हाका विचारलो आयज दनपारां, आनी हांव खूब ताचेर आयज आख्खी सांज चिंतूत आसलो. हांव म्हणटा आमचें तारण जालें. पळय, आमकां देवाचें उतर आमकां बरें लागता. आमी परगट करूंक जाय, दुसऱ्यांक बरी खबर सांगूंक जाय, सगळ्यांक बरी खबर सगळ्यांक सांगूंक जाय, बरें हा. पूण म्हाका आतां खरेंच म्हजें तारण जालें जाल्यार आतां कितें जाता, म्हाका भूक ती उतराची आसता, कित्याक म्हाका तें उतर ना जाल्यार तर आमकां कितें जातलें, आमकां भूक लागतली. आयज आमी खूब जाणांनी उपास केला, वय की ना? वय म्हाका दिसता कोणाक म्हाजे कडेन उलोवंक सोदिना. आयज कोणूच म्हजे कडेन उलोवंक सोदिना. हांव विचारता तुमकां, आमी सगळ्यांनी उपास केला आयज? वय उपास केला. तर आमी जेन्ना उपास केला, आमच्या पोटाचो आमकां बरें दिसलें न्ही आयज? आमकां बरें दिसलें न्ही? आयज आमी ब्रेकफास्ट करूंक ना, दनपारां जेवण करूंक ना, रातीक करिना, आनी आमच्यान आनी 3-4 दीस काडूंक जातात मगे, वय की ना? चड वेळ आम्ही मागण्यांत चालला, देवाचें उतर वाचून जायते नियाळ केला. म्हणटच आयज थान आमी आमच्यान 3-4 दीस आमच्यान उपास करूंक जाता, वय की ना सिस्टर? ब्रदर जावपा ना 3-4 दीस उपास करून तू देवा उतरान ना जाल्यार. म्हणटोस आमकां जाय न्ही, आमकां फाल्यां ब्रेकफास्ट तरी जाय, मातशें रातीक कितें तें खान आमकां जाय, वय की ना? तेच ब्रदर हांवें जाल्यार 2 दीस केलोलो देवाचें उतर आयकोन. ओके, देवा उतर वाचून भूक लागना पूण तूं देवा उतर वाचना जाल्यार भूक लागता. त्या उपासाचेर हांव मातशी शिकवण दिता. पण ताचे पयलीं हांव कितें सांगता, जेन्ना आमी उपास कोत्ता, आमी कांय खायना, आतां आमकां त्रास जाता की ना? कोणाक त्रास जायना? जाता. आमची कुडीक त्रास जाता. आमकां म्हणटा अरे ही आतां आमचे सांचे मीस वा कितें आमी वे ऑफ द क्रॉस कितें आमी दनपारी मातशें तें घालूंक जाय, तें आमचें कितें म्हणटा एशीस घालूंक जाय. तेजे उपरांत आमच्यान मसाला डोसा कितें खावंक जाता, बटाटा वडा कितें खावंक जाता, भाजी कितें करून खावंक जाता. पूण हांव कितें म्हणटा, आमी वेळ पळयता की जेन्ना आमकां खावंक मेळटलें, वय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो, हें जें आमी खाता आमच्या पोटाक लागून, ताच्या वरवीं आमकां आमच्या कुडयेक घोटाय मेळटा. कितल्या जाणांचो आत्मो ह्या वेळार भुकेन मोल्ला, कित्याक देवाचें उतर तांचे भितर ना. जेन्ना आमी खरेंच तें देवाचें उतर खायत आसां, जे भाशेन आमी हें आमचें जेवण शीतकोडी नुस्तें कितें खाता तें आमकां आमच्या कुडयेक घोटाय मेळटा, तेच भाशेन हें देवाचें उतर खान आयकोन आतां आमचो भावार्थ वाडटा, आनी भावार्था वरवीं आमच्यान आतां एक काम करूंक जाता. होच स्क्रिप्चर हांव तुमकां दाखोवंक सोदतालो. I want to show you the scripture. ऐकात. What scripture? Okay? हें जावन आसा आमचें प्रूफ.
हे प्रूफ जावन आसा की आम्ही खरेंच आमचे तारण जाला आणि 16 to 18 कोण तरी वाचत प्लीज. भावार्थ दोत्तीत आणि बाप्तिस्म घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. पूण भावार्थ दोरिना जायती कास्तीचे फर्मोण घेतली. भावार्थ दवरलेल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. पोत्तून वाच. सत्राई वड मातशी पोत्तून वाच. भावार्थ दवरलेल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. पोत्तून वाच प्लीज. भावार्थ दवरलेल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. ओके, थँक यू व्हेरी मच सिस्टर मारिया, थँक यू व्हेरी मच. आता हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आमचें तारण जालें न्ही? आमचें तारण जालें तर आमी देवाचें उतर खायत वेता. आमी देवाचें उतर खायत वेता कित्याक आमचो नवो जल्म जाला. आमचो नवो जल्म जाला म्हणून आमकां आतां भूक आयल्या देवाच्या उतराची. देवाचें उतर आमी आयकता. आतां कितें जाता? आमचो भावार्थ घोट जाता, वाडटा, घोट जाता, वय की ना? आणि आता भावार्थ घोट जाला म्हणून आता जे म्हज्या भयणी मारियान वाचलां, कितें वाचलां? भावार्थ दोतल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. ह्यो मी खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हणटच जेन्ना ह्यो खुणा म्हाका दिश्टी पडटल्यो त्या दिसा म्हाका सजमून येतलें की म्हजें तारण जालें म्हणून. आयकतात भाव भयणीनो? प्रेज जीसस. ओय ब्रदर, ओय. भाव भयणीनो, आयकतात तुमी? तुम्ही रागार जाल्यात म्हजे कडेन. फकत सिस्टर मारिया म्हजे कडेन कोण उलयना? कोण म्हजे कडेन उलयना? हांव तुमकां विचारतां, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी हो नवो जल्म घेता आणि आमकां आतां भूक येता देवाच्या उतराची, हे उतर आमी आयकता, भितर घेता, खाता. आमी खाता जेवण आमच्या तोंडांतल्यान, पूण आमी देवाचें उतर कशें खाता? आमच्या कानां कडसून. जितले आमी देवाचें उतर आयकता. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. जितले देवाचें उतर हांव आयकता तितलो म्हजो भावार्थ भितर घोट जाता. आणि आता म्हजो भावार्थ घोट जाला म्हणून आता हांव भावार्थी म्हणून ही खुणा म्हाका दिश्टी पडटली. आणि जेन्ना ही खुणा म्हाका दिश्टी पडटली आता म्हाका गॅरंटी हा, म्हाका वो कितें म्हणटा तो कॉन्फिडन्स हा की म्हजें खरेंच तारण जालें म्हणून. देखून भाव भयणीनो, आमी सगळीं खरेंच भावार्थी जाल्यार, आमी खरेंच आमचो भावार्थ घोट जाला जाल्यार, खरेंच आमी उतरान रिगून आसात जाल्यार आमी फकत बसतले हांव गाय? वो आमी बेतले हांव? कोणाची खबर आमी आयकता, अरे बाबा आमी आयकलां ही बरी नात, हांच्या काजराच्या जिवितान कसलो त्रास हा, अरे बाबा तांचे कडेन पयशे ना, तांची सर्विस गेल्या, आता आमी आयकता त्रासान पडला. आता म्हजो भावार्थ घोट हा म्हणून आता हांव वेता थंयसर तांकां आदार कोत्ता. आता आमच्या शितलान कितें सांगलेलें तें म्हणलां आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आतां घडटा. आता म्हजो भावार्थ घडला म्हणून आता हांव मोग कोत्ता, आता हांव देवाचें उतर वता, आता ही खुणा दिश्टी पडटा. आनी तेजे उपरांत म्हाका कळोन येता की खरेंच तारण जालें म्हणून. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? प्रेज गॉड. हांवें तुमकां सांगलें हे 5 मार्क्स क्वेश्चन म्हणून. हांवें तुमकां 1 मार्क क्वेश्चन म्हणून सांगूंक ना, 5 मार्क्स क्वेश्चन म्हणून सांगलें. सो द प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट. आमकां प्रोसेस आमी केन्ना तो कळलो तेन्ना पळय, जेन्ना म्हजे पुतीन म्हाका हो प्रश्न विचारलो कोणेच म्हाका हो विचारूंक ना, तर हांव विचारता तेका, येस गुड क्वेश्चन, अरे कितलो वेळ लागता रे? अरे बाबा थांब. ती म्हाका आज आख्खी सांज भर हांव चिंतीत बरी आहा. फुडें हांवें म्हणलें आयज कोंकणी क्लास, आयज सिस्टर मारियान म्हाका चान्स दिलो जाल्यार हांव नको कोण शिकयतलो आयज, मे बी सिस्टर एप्रन और हांव नको ती शिकयतली कोण शिकयतलो. आतां हांवें म्हणलें म्हाका चान्स आहा हेंच सांगपाक.
हांव चिंता आज सांज बशीन चिंता आनी ती म्हणटा आतां जेन्ना हांव उजनान बेतली जेन्ना हांव बाजारान बेतली हांव आतां त्या उतराचेर चिंतत आसतली कित्याक पवित्र आत्मा हांवें म्हणलें तुका चिंतपाची गरज ना पवित्र आत्मा तुजे भितर आहा तो मून इज अ लिव्हिंग गॉड तो उलयता आमचे कडेन तूं फकत बी सेन्सिटीव ताचेर मातशी चोत्राय दवर चोत्राय चोड वस्तूंचेर दवर नाका ह्यो सोंसर वस्तूंचेर दवर नाका ताचेर दवर तो आमचे कडेन उलयता पूण आमी आयकता काय Praise God. Yes, brother. Correct. Awesome. Yes. Praise God. Praise God. We are so distracted all the time. Sometimes we don't recognize, brother. Correct. That's the problem. And जेन्ना आमची चोत्राय ताचेर हा तो उलयता तो नॉन स्टॉप उलयता देखून देवान आमकां 2 कान दिल्या आनी 1 तोंड दिला पूण आमी उलयता पूण आमी कितले पाटी आयकता तो आमकां कितले सांगूंक सोदता Imagine आमकां 2 तोंड आनी 1 कान आसलो अरे साहेबा भुगोल दोन तोंड भाव भयणीनो हांवें तुमकां जो प्रश्न मुजे पत्नीन म्हाका विचारलो आनी हांवें तुमकां सांगलें आयज इट्स अ व्हेरी सिरियस थिंग तुमी समजूं नाकात की हांवें तुमकां सांगलां व्हेरी सिरियस कित्याक आमी केन्नाच नियाळ करूंक ना आमी केन्नाच चिंतूंक ना वय आमी समजना की आमी देवाचें उतर आयकता केन्ना आमी येता बुधवारा आमी आतां तुमी खूब लोक क्लासीक येता ब्रदर जॉन्सना कडेन येता आका येता बोरिस मायर जॉनी मायर खूब प्रिचर आहात खूब लोकां कडेन आमी आयकता पूण आमी खरें म्हणल्यार पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता काय पवित्र आत्मा आमी सेन्सिटिव्ह आसा काय त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं जो आमकां सांगता ते आमी कोत्ता काय खरेंच आमी देवाची खुशी कोत्ता काय जे आमी कोत्ता खरेंच कोणें म्हाका सांगलें आमकां सक्सेस मेळटा आमकां विल गेट गुड सक्सेस वय सक्सेस मेळटा जेन्ना आमी पवित्र आत्मा सांगता ते कोत्ता कितले फाटी आमी आमकां जे चिंतूंक जाय आमी चिंतता ते कोत्ता मागीर म्हणटा अरे हांवें करूंक जाय हांवें आयकोंक जाय ताका आयकोंक जाय कितल्या फाटी आमी चुकता पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता आमी केन्ना चुकतले हांव विचारता आमी केन्ना चुकतले हांव तुमकां एक म्हजी टेस्टिमनी सांगता आयकतात तुमी आयकतात येस डिसेंबराच्या म्हयन्यान 7 तारखेर एक हिंदू भाव न्ही हिंदू आमचो एक म्हजो क्लासमेट पुना इंजिनियरिंग कॉलेज हांव पुना आसतालो 3 वर्सां तेजे बरोबर हांव शिकलोलो तो म्हाका कॉल करता म्हणटा बाबा म्हाका 3 लाख रुपया जाय आतां म्हजे कडेन हे हा म्हजो प्रॉब्लेम व्हडलो हा आनी ही 2-3 वर्सां हांव तेजे कडेन कॉन्टॅक्ट हा तो म्हजे देवाचें उतर आयकता हिंदू तो आनी तो म्हणटा हांव तुजो युट्यूब म्हाका खूब वस्तू समजना ग्रेस आनी मर्सी समजता ग्रेस खूब शिकयता तो युट्यूब तुजो वाचला म्हाका सोजमणी ना पूण तूं म्हाका सांग म्हणटा तो एक फाटी हांव पुना आसतना तो येयल्लो ताका सोजमणी दिल्ली तो आयकता थोडे आयकता पूण आजून ताका फुल आयडिया ना म्हणटोच इन बिटवीन ताका हांवें केन्ना पयशे दिल्ले ताणें पयशे परतून दिल्ले म्हाका नो प्रॉब्लेम ही फावटी 7 तारखेर डिसेंबराचे ताणें म्हाका इतले पयशे मागले म्हजे कडेन आहले म्हजे कडेन ना पूण हांवें मातशें भाव कडेन विचारून हांवें ते जमा केले आनी ताका हांवें ते 8 तारखेर धाडले 8 तारखेर धाडले आनी ताका सांगलें बाबा पळय हे म्हजे न्हय हांवें रीण काडून दिल्या तुका 31st ऑफ जानेवारी पासून दी म्हाका बरें 31st ऑफ जानेवारी हांव ताका फोन मेसेज धाडूंक सोदतां तो थंयसर व्हॉट्सॅपाचेर ना तो ताचो कॉन्टॅक्ट ना म्हणजे इतले मेसेजी धाडून तो कांयच ना हांव फोन लायता म्हाका मेसेज मेळटा दिस फोन इज बीइंग ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफर्ड टू अनदर नंबर आनी ताचे उपरांत कांयच ना म्हणजे कितें सामकें ब्लॅक होल जाता सामको आनी 2 तारखेर फोन करता 3 तारखेर फोन करता 5 तारखेर फोन करता हाचो फोन लागनाच आतां हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका सांगलें ताका आदार कर म्हणून जेन्ना हांवें तुका विचारलें तुवें म्हणल्यार म्हाका सांगलें दी ताका पयशे कित्याक
तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलेले दिवच्या आधी ताणें म्हणलें तूं घाल ताचे देसीक आनी ताच्या जिवितान ते सो कर, तो तुका परतून दितलो. पूण हो जो आदार तुका दिताय आतां तो तुका सदांच तुजे बरोबर आसतलो. तुज्यान मागीर ताका शेवटोमान सांगूंक जाता, तुका बेल काडून दिवंक जाता ताचे कडेन. हांवें तें आयकोन पवित्र आत्म्याचें हांवें केलें. पूण आतां जेन्ना तो ताजो फोन ना, हांव चिंता आतां, अरे पवित्र आत्म्या हांवें चूक केली काय, हांवें कोणाचें आयकलें काय, म्हाका कितें जालें काय, ही आतां चिंतना म्हजे भितर चलता. आनी हे फकत 2000 3000 न्ही, हे कोणाचे भावाचे पयशे काडून हांवें 3 लाख काडून दिले. आतां हांव चिंता. त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, बाबा तूं कांय भियेनाका, हांवें तुका सांगलां न्ही, ओगी शांतपणी राव. केन्ना 5-6 तारखेर फेब्रुवारीचे. आनी हांवें जेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, जेन्ना हांव मागणी करतालो तेन्ना हांवें फकत ताका ब्लेस करूंक लागलो. हांवें म्हणलें कितें त्रास आसा, खिचोरूय आसा, आय एम जस्ट गोइंग टू ब्लेस हिम, आय एम गोइंग टू प्रे फॉर हिम. आनी ताचे कितें त्रास आसा ते करूनी. आनी हांव त्या पयशांची कसलीच काळजी करचो ना, कसलो हुस्को घेवचो ना. तुवें म्हाका सांगलाय, आतां तुवें म्हाका दी म्हणलाय, आतां तुवें म्हाका सांगलाय हुस्को करूं नाका, हांव कसलेच हुस्के घेवचो ना. ते पयशे दिवंक जाय जाल्यार परतून भावानूय कॉल करूंक ना. प्रेज गॉड. काल सांजे ताजी मेसेज येता आनी तो म्हाका सांगता, विन्सी म्हणटा, मातसो त्रासान पडलेलो, पूण आतां सगळे त्रास पयस जाल्या, तुजे पयशे आतां बेगीत दितलो हांव, म्हाका बोगस, कित्याक हांव खूब त्रासान पडलेलो. पूण हांव भाव भयणीनो तुमकां विचारूंक सोदतां, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदिशी कितें केलां, पूण तें आतां ज्या दिसा ताणें परतून दिवंक जाय तेन्ना कितें दुबाव येतलो की ना? दुबाव येवचो ना? पवित्र आत्म्यान सांगलां दी म्हणून. तो क्रिस्तांव पासून न्हय, ही इज अ हिंदू, ताका दी म्हणून सांगलां. हांवें तें काडून दिलें आनी म्हज्या बोल्सान तें दिवंक ना, म्हज्या बाबाच्या बोल्स खाली करून ताका हांवें दिलें, ताचे कडेन आहलें तेन्ना. हांव आतां विचारतां तुमकां, जेन्ना पयशे दिवपाचो वेळ जाला, तो आतां ताचो पत्तो ना, नो चान्स टू कॉन्टॅक्ट हिम, 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, सुमान जाता. आतां केन्ना दिवंक जाय, जानेरान दिवंक जाय. आतां मार्चाची कितली तारीख आयज? आयज 2 तारीख, काल 1 तारीख. 28 डेज जाले काबा, आतां मार्च कॉमेस जालो, कांय खबर ना. आयज म्हजी तकली शांत दवरली. तुवें म्हाका सांगलें दिता म्हणून, काल राती मेसेज धाडली. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां हें कित्याक सांगता, कित्याक तो म्हाका पयशे परतून दितलो म्हणून ना. हांव तुमकां फकत कित्याक विचारता, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन कितें सांगता, आमी ताचे कडेन बेता आनी ताका म्हणटा, बाबा म्हाका प्लीज सांग, कितें करूंक जाय, दिवंक जाय वो दिवंक नाका, म्हजे कडेन ना, तूं म्हाका सांग, दिवंक जाय वो नाका दिवंक जाय. जेन्ना आमी काडून दिता, जे आमी दिल्यात ते ताका कारण आसता. जें दिलां आतां ताचे त्रास पयस जाले. आनी आतां म्हाका रस्तो देवान सारको साफ केलो, ताका आतां शेवटचो मान दिवपाक. ताची फॅमिलीन ताका आदार करूंक ना, ताच्या दुसऱ्या फ्रेंडांनी आदार करूंक ना, पूण ताका म्हाका पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें, अरे त्या विन्सना कडेन वच, तो काम करिना, तो शिकयता देवाची उदक, ताचे कडेन बूट दुडूंक सगळे चिकार बोल्ल्या. आनी खरेंच बोल्ल्या, कित्याक म्हज्या स्वर्गीच्या बाबा कडेन खूब चिकार पयशे आहात. हांवें काडले ते आनी दिले, ताचें काम जालें काबार. आनी पूण एक बरें काम जालें, म्हजे पयशे म्हाका मेवतले, भाव कडेन दितलो, पूण आतां म्हाका चान्स मेवतलो. मेवला म्हूण हांव देवाक अर्घ आनी म्हाका दिता. आतां हांव ताका शेवटचो मान शिकयतलो. आमेन. प्रेज गॉड. तुमी भाव भयणीनो, आमी फकत चिंता की कोणाक पयशे दिले, कोणाक आदार दिलो, ताका ट्वीट धाडलो, ताची विजा काडली, ताची टिकेट धाडली, ताका बोटीत धाडलो, ताचें घर बांदलें, पुरो आमी खूब खोशी आहे. पूण आमी चिंतिना की खरेंच आमी ताका जेजू दिलो काय. तो हिंदू भाव त्याच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमचें तारण जाता, आमी फकत लोकांक जेवण दिना, तांचें पिवण दिना, घर दिना, पयशे दिना, ताच्या बरोबर आमी तांकां देवाचें उतर दिता, देवाच्या उतराची शिकवण दिता, तांकां एक जेजूचो शिश करूंक आमी वावुरता. हेंच जाता आमचें तारण. कित्याक हें आमचें तारण जातकूच आमच्यान एका जाग्यार ओगी बसोंक जायना. कित्याक
पवित्र आत्मा म्हणा उठ 12 जाली रातची निजा नाका चल वस आता या टायमार वस 5 उठ नातर ना साहेबा म्हाका न्हिदोंक जाय म्हाका जॅम येयल्या फोन वाजता थिंचो 12 अरे आणि कोण अरे वया वेळार फोन करता पण जेन्ना पवित्र आत्मा म्हणटा उकोल तोच मनीस धाडला तुका त्या जिवितान तुज्या त्या वेळार तू उखलतलोय आणि तू काम करतलोय कित्याक तू पवित्र आत्म्या उदेशी ते काम करतलोय आमचे जिवीत आमी जिवेचे नाव पण पवित्र आत्म्याचे जेजूचे जिवीत आमी जेतात देखून कित्याक कारण ताचे कित्याक आमचे खरेंच तारण जाला म्हणून खरेंच जेजू आमच्या सवे आसा म्हणून खरेंच हे जी आमी हे जी खुणा कितें म्हणटा ती आमी वाचला आयज कितें वाचला आमी वाचला भावट धोतलेल्या सवे ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो आणि त्याच्या फुड्यान जे खुणा दिसती पडटल्यो ते सगळे सांगला हात धोतलेन सोरप धोतलेन आणि मागीर देंवचार काडटलें हें सगळें जातलें जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे भावाट धरता खरेंच आमचे तारण जाला म्हणून आणि फकत ज्या मनशाचें तारण जाला तेच हे खूण तांचे बरोबरूच ही खुणा दिसती पडटली आमेन आमेन प्रेज गॉड आमेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर कोणाक कसलो प्रश्न बी विचारूंक जाय एनी क्वेश्चन आयज आमी जेन्ना हे कॉरेजमाचो वेळ कॉमेस करता भाव भयणीनो कॉरेजमाचो वेळ म्हणल्यार खरें म्हणल्यार इग्रोजमात आमकां सांगता कॉरेजमाचो वेळ तुमी सगळे बंद करात मातशे उपास करात हें पूण खरें म्हणल्यार आमकां आमी जी भावार्थी आसा आमकां कॉरेजमाचो वेळ दुसरो न्हय आमकां कॉरेजमाच्या उपरांत कॉर्मेलाच्या पयलीं दुसरो वेळ न्हय आमचो वेळ सगळो एकूच एक एकले मिनूट एक एकले वर एक एकलो दीस एक एकलो म्हयनो आमकां तोच कित्याक जेन्ना आमी उठता आमी म्हणटा सायबा तू कितें सांगता आमकां कर म्हणून कितें आमी करूंक जाय फकत कॉर्मेच्या दिसांनी उपास केलो चोड मागणें केलें कोणाक दान दिलें कोणे आमी आमचे सिगरेट पिवपाचें सोरो पिवपाचें मांस खावपाचें तें बंद केलें आनी ते पयशे काडले आनी भिकाऱ्यांक दिले तें एक्चुअली करेक्ट न्हय करेक्ट म्हणल्यार आमच्यान एक एकल्या दिसा पवित्र आत्म्या उदेशी जो आमकां पवित्र आत्मा सांगता तेंच आमी करूंक जाय कॉरेजमाचो वेळ कोणाक जाणय भाव भयणीनो कॉरेजमाचो वेळ कोणाक जाणय जो लोक आजून पासून जेजूक वखना अजून पासून वखना ताका मातसो वेळ दिला इग्रोज मातेन मातसो अरे मातशे बदला करात तुमच्या मनांत मातशे उपास करा मातसो कितें करात मातशे कितें करात मातशे कितें करात पूण आमकां नाका तसल्यो वस्तू कित्याक आमच्या मनाची नोटसुनी करपाचें काम आमी सदां करूंक जाय जानेरान फेब्रुवारान मार्च एप्रिल मे जून सोमार मंगळार बुधवार 1 वराचे 2 वराचे 3 वराचे एक एकल्या मिनून आमच्या मनाची नोटसून कित्याक पवित्र आत्मा उलयता तो सांगिता फकत आमी आयकोंक जाय सांगता तें करूंक जाय आनी आमी एकदम हे क्रिस्ती जिवीत सैतीवन जिवीत आमी फकत जिवूंक जाय ओके प्रेज गॉड आर्गान तुका प्रेज गॉड बाय कॅटी तू क्लोजिंग प्रेयर कर यस ओके यस सिस्टर ओ यस सिस्टर यस यस बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन भोसुर्गींचे बापा मंगळा जेसू पवित्र आत्म्या आर्गांनी दिनवास दिता पयली स्वातेत सगळ्या म्हज्या भावा भयणांक तुवें एक बरो दीस फाव केल्या पासत आनी ती आपलो मोलादीक वेळ काडून हे जमातीक हाजी जाल्ल्या पासत एक एकल्याक तुवें बापा आमकां आयच्या दिसा जायत्या बेसांवांनी बोल्ली आनी आमकां सगळ्यांक बरेपण फाव केले म्हूण काळजाची खोलायेकतान बापा तुका महिमा दिता बापा आख्ख्या संवसाराचो दोनी तूं जावन आसाय सगळें तुका तावे तर हांव सत मागता जंय मारामारी झूज अदृश्टाक सांपडलेली आसता थंय जेजून शांती केली म्हूण हांव मानून घेता आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट आपलो वेळ काडून आमकां दर बुधवाराक देवाच्या उतराची समजणी दिवंक वावुरता आनी आमकां दिसपट्या जिवितांत पाळूंक आयती करता तर ताचेर आनी ताच्या वावराचेर तुजी उपट बेसांव घाल म्हूण मागता ह्या मागणी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवे
Amen. 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 Praise God. Amen. Amen.